गोंयच्या प्रशासनात जावंक लागल्यात महत्वाचे बदल। नागरी सेवेतल्या 37 अधिकाऱ्यांच्यो सरकारान केल्यो बदल्यो। बदलांची अपेक्षा फकत मंत्री आमदाराकडल्यान नाका। तुम्ही करात गोंयच्या फुडाराचो विचार। मुख्यमंत्र्यान क्रांती दिसा निमतान गोंयकारांक मारलो उलो। जुगार कायद्यात दुरुस्तीचे सरकारान चलयल्यात यत्न, पूण राजकीय फुडारी आणि सामाजिक संस्थांनी केलो खर विरोध। कॅसिनोंचेर कारवाय केली ना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी। गोंयच्या भुरग्यांक जाय नोकरी दिवपी वा वेवसायाक आधार करपी शिक्षण। 3 वर्सां भितर गोंयचे शिक्षणीक वेवस्थेत करतले बदल। ज्ञान प्रसारकच्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली घोषणा। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। आता पळयत खबरो विस्तारान। गोंय सरकारान मंगळारा नागरी सेवेतल्या 37 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यो। वित्त खात्याचो अतिरिक्त सचिव आशिल्ल्या मायकल डिसुजाचे जाग्यार सुनील मसूरकाराची नेमणूक केल्या। निखिल देसाय कडल्यान येरादारी खात्याचो ताबो काडून घेतला, पूण जीटीसीचेर ताका कायम दवरला। राजन सातर्डेकाराक येरादारी खात्याचो संचालक केला, जाल्यार आशुतोष आपटेची खण खात्याच्या संचालक पदाचेर नेमणूक केल्या। गोंयांत महत्वाचे बदल घडोवन हाडपाची जबाबदारी फकत मंत्री वा आमदारांचीच न्हय, दरेका गोंयकाराचे योगदान जाय। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां। फुडाराक खण, म्हादय आनी मोपाचो प्रश्न हाताळपाचेर भर दितले अशें ताणें फुडें सांगलें। गोवा क्रांती दिसा निमतान पणजेच्या आझाद मैदानार घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो। पोर्तुगीजांच्या अत्याचारांच्या विरोधात 1946च्या 18 जूनाक क्रांतीक आरंभ केल्लो। तेन्नाच्यान 18 जून हो क्रांती दीस म्हूण मनयतात। क्रांती चळवळीत वीर मरण आयिल्ल्या वीरांक मुख्यमंत्र्यान फुलां हार घालून आर्गां ओंपलीं। गोंयांत जर मोठो बदल घडोवन हाडटले आसत जाल्यार फक्त हें काम जें आसा हें मंत्री आनी मुख्यमंत्री आनी आमदार हांच्या कडल्यान जावचें ना। समेस्त गोंयकारांनी हातूंत आपलो वांटो दिवचो पडटलो। सगळ्या गोंयकारांनी आपले भागीदार जावचे पडटले। आमी पळयताले की गोंयची क्रांती घडयता आसतना गोंय मुक्ती करपा खातीर ज्या पद्दतीन गोंयच्या मुक्ती लढ्यात कितलेशाच जाणांनी भाग घेतलो आनी गोंय मुक्त केलें। 100% गोंयकारांक आमकां सरकारी नोकरी मेळूंक शकना, बट 100% जाका नोकरी करपाची इच्छा आसा ताका नोकरी मेळची ह्या धोरणाचो हांव आसा। खाण प्रश्न म्हाका खबर आसा, ज्या भागांतल्यान हांव निवडून येता, कारण म्हाज्या जन्मा पासून तो आतां पर्यंत हांवें लागच्यान जर विशय खंयचो पळयला आसत जाल्यार तो मायनींग। आनी म्हाका नक्कीच खबर आसा खाण भागांतले म्हजे भाव आनी म्हजे भयणी कशा पद्दतीन तांकां त्रास जाता हें हांवूय जाणा। आनी त्या खातीर खाणचो विशय हो नक्कीच जाता तितके बेगीन सोडप हें अत्यंत गरजेचें आसा। प्रायोरिटी जर विशय आसतले मागीर तो मायनींग आसतलो, मादई आसतलो, मोपा आसतलो। क्रांती दिसा निमतान पणजीच्या मिनेझीस ब्रागांझ हॉलांत उलोवपाची सर्त दवरिल्ली। इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांचो अध्यक्ष संजय हरमलकार ताका हजर आशिल्लो। गोंयच्या मुक्ती झुजाचो इतिहास सांगपी स्वातंत्र्य सेनानींचें संग्रहालय जावचें ही मुक्ती झुजाऱ्यांची मागणी पूर्ण करतलो अशें उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायन सांगलें। पणजे वा मडगांवां संग्रहालय उबें रावतलें अशें तो म्हणटा। मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर क्रांती दीस मनयलो। ल्हान म्हणून लोहियाक आनी जे सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांनी जे आमकां सजेशनां दिल्यां की लोहिया मैदानाचो हो कॉम्प्लेक्स अपग्रेड करात। ताजो एक 2 कोटी 80 लाखाचो टेंडर ह्या आठवड्याक येतलो। जी सुडा कडच्यान हो टेंडर येतलो। बाब वामन प्रभू गांवकारांक भिवपाची गरज ना। फुडलो जो अठरा जून आहा ताचे पयलीं आमी एक नवे भशेन बरे भशेन 18 जून करुया। बाब गुरुनाथ केळेकाराच्या हातान जाल्यार तो इनॉग्रेट करुया। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार। जुगार कायद्यात दुरुस्ती करपाच्या गोंय सरकाराच्या यत्नांक राजकीय फुडारी आणि सामाजिक संस्थांनी खर विरोध केला। कॅसिनोंच्या माध्यमांतल्यान येणावळी बरोबरच गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगार मेळटा हो सरकाराचो दावो तांणी भायर आयला। कॅसिनोंच्या माध्यमांतल्यान आयिल्ली येणावळ आनी गोंयच्या कितल्या भुरग्यांक रोजगार मेळ्ळ्यात ते सिद्ध करून दाखयात। आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान सरकाराक आव्हान दिला। कॅसिनो आड सरकारान कारवाय केली ना जाल्यार लोकांक रस्त्यार देऊन आंदोलन करचे पडटले अशेंय तो म्हणटा। कॅसिनो धरून कोण कोणाक पोशिना, खंयच्या बायलांक मेळना हेजो पयसो। आतां इलेक्शना वेळार 5 म्हयने बायलांक पयशे मेळोंक ना। कॅसिनो चलनासले तुम्ही जर त्या बायलांक पैसे मेळटा ते आतां आवतान सांगले त्या प्रमाणे की त्या पैशांचेर आमी निशेध करता। ते पैसे आमच्या भयणीक नाका, ते पैसे आमच्या चेडवांक नाका। तुमच्या भुरग्या बाळांक दवरा।
आणि आम्ही जर म्हणटा तुमकां खरेंच कॅसिनो आमकां नाका, तुमी बारीक विचार करा. सरकार म्हणटा की आमी कजिनो फटाक करून भायर घालूंक शकना. कित्याक जायना? पयली सुवातेर तेणीन ह्या सेशनान जे ॲडवर्टिजमेंट जाता कजिनोचे ते अमेंडमेंट ॲडवर्टिजमेंट करचे ना म्हणून तेणें बंद करचे. कित्याक सगळे अल्कोहॉल टोबॅको हे जे ॲडवर्टिजमेंट करपाक जायना आनी गॅमलिंगाचेय ॲडवर्टिजमेंट करपाक जायना. हे ॲक्टान आसा आनी हो जी बंदी जे आसा ॲडवर्टिजमेंटाची म्हणजे खंयचे वायसीस जे आसा, खंयचे एडिक्टीव सबस्टन्सीस जे आसा तेजे ॲडवर्टिजमेंट करपाक जायना. सो पयली सुवातेर ह्या सेशनान तेणी तो अमेंडमेंट हाडपाक जाय. पयलीं जेन्ना अमेंडमेंट जाल्लो तेणी म्हणलेले कजिनो ऑफशोर हाडटले. आमकां कजिनो गोंयांत नाका आनी तो अमेंडमेंट जितले तेणी अमेंडमेंट केला कजिनोन भितर हांगा आमचे रिवर्सान एक्चुली रिवर इज नॉट ऑफ शो पूण तेणीन कायद्यान बदल हाडला आनी म्हणला की रिवर्स ऑफ शो. तेणीन पयलीं फक्त ऑफशोर आसपाक जाय आसलें. मागीर अमेंडमेंट हाडला की 5 स्टार हॉटेलान कजिनो करपाक जाता. आतां तेणीन अमेंडमेंट हाडटा की खंयच्याय स्ट्रक्चरान ती ॲडवर्टिजमेंट कजिनो हाडूं शकता. हे सगळे जे तेणी अमेंडमेंट केला कजिनो हाडपाचे ते सगळे अमेंडमेंट फाटी घेवचे, रद्द करपाचे ही आमची मागणी. कंपनीचे एक आर्टिकल हे गोवा कॅसिनोज could generate $1 billion in annual gross revenue. $1 billion म्हळ्यार 7,000 कोटी. गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो बजेट 15,000 कोटी. म्हणजे कॅसिनोज आर अर्निंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवाज बजेट. पूण रेवेन्यू मेळटा कितले गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक? 200 ते 250 कोटी. हे CM प्रमोद सावंतान डिनाय करचे की दॅट वी डू नॉट गेट मोर दॅन 250 crores, दॅट वी गेट मोर दॅन 250 crores. तर 15,000 कोटीचो बजेट आनी 2,500 कोटी तुमकां सोंसपाक जायना, ह्या खातीर कॅसिनो काडपाक जायना म्हणटा की गोंयकाराक एम्प्लॉयमेंट मेळटा म्हणून. कितले गोंयकार आसा एम्प्लॉयमेंटाक? हाजेर स्टॅटिस्टिक्स केल्ले आसा कितें? आनी हांवें गोंयकारा खातीर खंयचीच एडवर्टायजमेंट पळोवंक नाका बाबा कॅसिनोन नोकरी आसा, इतलो पगार आसतलो, तुमी येयात म्हणून. पूण हांवें ह्यो एडवर्टायजी पळयल्या. ही एक नेपालाची प्लेसमेंट कंपनी. दे आर हायरींग फॉर गोवा कॅसिनोज इन नेपाल. कित्याक रे बाबा? सो दे शूड स्टॉप, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा शूड स्टॉप फुलींग द पीपल ऑफ गोवा. जे बाबूश मोन्सरातान सांगला विदीन 100 days उडयतले त्या पासून आमी बिलीव करिना. बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम गँग. बिकॉज दीस 100 days इज नॉट टू थ्रो कॅसिनो आउट ऑफ गोवा. इट इज जस्ट टू शिफ्ट फ्रॉम मांडोवी टू मोपा. दिस इज द गेम प्लॅन अँड कलेक्ट द हफ्ता. वी डोंट वॉन्ट कॅसिनोज. वी डोंट वॉन्ट बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन इज अंडर अटॅक. दे विल फील दिस इज द वे ऑफ लाईफ. We don't want casinos because it is only to do with gambling, drugs, prostitution, rapes. आयज कितल्यो रेप्स वाडलेल्यो आसा गोंयान ह्या हांकां लागून, काजिनोक लागून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोमेंतो प्लांटांतलो कोयर काडून तो सोन सड्यावेले कोयर उडोवपाचे सुवातेर उडयात. उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान मडगांव पालिकेक मंगळारा सुचोवणी केली. मडगांव पालिकेन कोयर वेगळावपाची प्रक्रिया SDPDAच्या मळार करची अशें सांगतना मडगांव आनी कुडतरीच्या आमदारांनी तांच्या मतदारसंघांनी कोयर वेगळावपा खातीर सुवात दिवची असो उलोय ताणें मारला. जागो नाशिल्ल्याची रजाव दीत वेगळायिल्लो कोयर स्विकारपाक फोमेंतोन सोमारा न्हयकारच दिलो. न्हयकारिल्लो कोयर काडपाक मडगांव पालिका असमर्थ थारल्या. पालिकेचे ट्रक आडयले उपरांत विजय सरदेसायान फोमेंतो आनी मडगांव पालिकेच्या अधिकाऱ्याबरोबर मंगळारा फोमेंतोच्या कोयर प्लांटात एक बसका घेतली. कोयर वेगळावपा खातीर पालिके कडेनच सुवात ना ही खरी अडचण. I have instructed the chief officer of the municipality that he has to segregate it in Fatorda and give them segregated waste. Before that, this mixed waste is 1,000 tons. Total amount of mixed waste there is at least 1.5 lakh tons. So it is a drop in the ocean. So I request the media also, don't try to make a mountain out of a molehill on that. Vitaraha boy is not great that will cause a fire. It is just a drop in the ocean. It will have to go at that place. And we promise you that whether it is Fomento or some other agency, we will treat that waste immediately after monsoon. But you cannot paralyze the activity.
In future, if Fomento does not accept segregated waste which is being given by them, we will go for criminal prosecution against them. I know the section of the concession agreement which they are utilizing, that 48 hours. We know how to circumvent it and what is the effect of it. But to treat it, we have to bring a machinery. They don't have incineration machinery. What they have today is only composting, segregation and composting. So with that machinery, that doesn't work. But there is 1.5 lakh tons of this type of waste there. So putting 1,000 tons is what? Tolerate us for this much money. In future, we get segregated and we give it to them. If they don't work on segregated, we prosecute and terminate the contract. I have told them go to the wholesale fish market. Pick up stand, proposed pick up stand. Put a green thing. थंय न्यूसन्स जावंक जायना. आनी मडगांवच्या आमदाराक सांग आतां मडगांव एक जागो सोद म्हणून. कुडतरेच्या आमदाराक सांग कुडतरी जागो सोद म्हणून. कित्याक जागो सॉर्टिंग आउट करपाक जागो जाय. कित्याक सगळें झाडून हांगाचे काड म्हजे काड ताज्या घरा घालून तशें जायना तें. Municipality feels that we are doing it purposely, but this is not our motto. Our problem is real problem. Last 20 days passed after fire broke. There was no space for us to put the mixed garbage which had come. So it has been piled inside our plant to the tune of 1,000 tons. So we are requesting municipality to clear it first, as we don't have any space which they have seen today. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. मडगांवच्या एका गुंडा कडल्यान सोडून हाडिल्ले सान चलयेक पुलिसांनी संरक्षण दिवचें. ह्या गुंडाचो इतिहास सामकोच वायट आसा अशें म्हणत बायलांचो एकवटची अध्यक्ष आवडा विहेगशान पुलीस संरक्षणाची मागणी केल्या. सोमार दिसा मडगांव पुलिसांनी 28 वर्सां पिरायेच्या एका गुंडाचे तावडींतल्यान एके सान चलयेक सोडयल्ली. ताणें हे चलयेक आपल्या घरा दवरिल्ली. आवडा सांगता हो मनीस ते चलयेक भंय घालतालो, मारबडे लेगीत करतालो. चलयेचे आवयन ते विशीं कागाळ नोंदयल्या उपरांत पुलिसांनी कारवाई करत सोमारा सांज वेळार ते चलयेक ताचे तावडींतल्यान सोडून हाडली. तो आसा 28 वर्सांचो आनी एक चेडूं आसा ल्हान मायनर. म्हणजे त्या भुरग्याक ताणें सामकें थ्रेटन करून मारून जबरदस्ती करून दवरलें आपल्या कडेन आनी ताका भायर सरपाक दिवप ना घरांतलें. सांगप ताका की तूं भायर सरलें जाल्यार आपूण तुजे भयणीक उखलतलो म्हणून धाकटे. ती ताच्याहून धाकटी भयण ताका उखलतलो म्हणून. म्हाका दिसता की ताका ते भुरग्याक आतां तांणी ताची फॅमिली पुलीस प्रोटेक्शन जाय. कारण तो येताच तो गँगाचो मनीस. ताचेर कितल्योच अनेक पुलीस स्टेशनाचेर केसी आसा, वेगवेगळे तरेच्यो केसी आसा. म्हणटूच तो भंय घालपाचो मनीस आनी ताका कितें करतलो हें सांगपाक जायना. म्हणून पुलिसेन हे भुरग्याक अंडर पुलीस प्रोटेक्शन किंवा मॉनिटरींग हाचें दवरचें. आमची पुलीस प्रेस मडगांवची तांकां हांव शबासकी दिता. जे पद्दतीन तांणी ताका रेस्क्यू केला न्ही, इट इज वंडरफूल. कारण इट इज ती डेंजरस प्लेस. एक म्हणजे डेंजरस मनीस तांचे घरा कडेन वचून ताका हाडप हें रियली वर्क ऑफ अ ग्रेट पर्सन. जो पयलो पुलीस न्ही भितर सरलो तो खरेंच रेस्क्यू करपाक, तो खरेंच कौतूक करपा सारको पुलीस आनी ताका अवॉर्ड फावो म्हणटा हांव. कारण जे जाग्याचेर वायलन्स लायकली आसा तातूंत तो भिनासतना गेलो. कित्याक हो मनीस कोणाकूय फ्यू करून कितलेच लोकांक इकट्ठा करपाक शकता जे गुंडागिरी करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. केपें पालिका मंडळान प्रधानमंत्री गृहनिर्माण आवास येवजणेक विरोध केला. पालिकेन घेतिल्ले बसकेंत हो निर्णय घेतलो. केपें हो प्रकल्प जावपाचो आसा. ह्या प्रकल्पा अंतर्गत 92 इमारती बांदतले. शारांतल्या गरीब लोकांक प्रधानमंत्री गृहनिर्माण आवास येवजणे अंतर्गत फ्लॅट दिवपाचे आसात. 2 कोटी रुपयांचो हो प्रकल्प 2020 मेरेन अस्तित्वांत येतलो. पूण 92 इमारती बांदल्यो जाल्यार तांकां उदक आनी वीज पुरवण करप शक्य जावचें ना अशें सांगत केपें पालिका मंडळान ताका विरोध केला. सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बॉडी आपलं म्हणटकच तो तेणी कमेंट्स दी म्हणले आनी कमेंट दिता आसतना ताका तेणी एक आमकां हें दिली सीडीचेर सगळें कसो येतलो कितलें नांव हें केल्या ती. बट आमगेलो टोटली सगळे कावन्सिलराचो तेजेर स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. तो आमगेलो प्रोजेक्ट हे केप्यां एरियेक आमी घालून दिवपा ना.
प्रोपोज केल्ले 92 फ्लॅट बिल्डिंग्स केप्यां बांदपाक देवसां वाड्यार वॉर्ड नंबर 7 आनी 92 बिल्डिंग्सांक एक बिल्डिंगेक 16 फ्लॅट म्हणजे जवळ जवळ 1404 कितें फ्लॅट जाताले. हे 1400 फ्लॅटांक एक फ्लॅटांक जर 5 लोक रावलो जाल्यार जवळ जवळ 7-8 हजार पॉप्युलेशन थिंगा एकूच वॉर्डाक जाता आसलें. हाका लागून आमी सगळ्यांनी अनॅनिमस डिसिजन घेतलां की असलो प्रोजेक्ट केप्यां नाका आनीक आमी खंयचेय परिस्थितीन त्या प्रोजेक्टाक अपोज करतले. कारण हांगा मागीर पॉप्युलेशन वाडटलें, उदक ना हांगा सारकें, लायट सारकी ना, गुंडागिरी वाडटली आनी जशें सांकवाळ आनी जशी आनी हेर कडेन जालो तशें जातलें. ताका लागून हो प्रोजेक्ट सब भशेन केपें म्युनिसिपालिटी एरियान जावपाक जाय. तुम्ही असो ठराव घेतला कोणाक असो आमी ठराव अनॅनिमस ठराव घेतला 11 जाणांनी. आतां तुमी कितें जालें जाल्यार तुमी कितें आसतलें फुडें? आमी जालें जाल्यार तूं तें नो जें कितें अपोज करपाक जाय तें 101% करताले. खंयच्या परिस्थितीन तुमकां हो प्रोजेक्ट नाका हांगा? हो प्रोजेक्ट आमकां नाका. पयले सुरवातेकूच हांवें तांकां सांगलां. जायत फावटी कितें जाता आमी एक पार्टी एक प्रोजेक्ट नाका म्हूण अपोज करता, खूब फावटी जाला आनी मागीर आनी 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी तोच प्रोजेक्ट जाय म्हूण पास जाता. ते हांवें सुरवातेक मिटींग कॉमेस जातना तांकां सांगलें अशी हे पार्टी जावपाक जायना. केपेंच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आमची शिक्षणीक प्रक्रिया अपूर्ण आसा. आयज अशे तरेचें शिक्षण जाय जे विद्यार्थ्यांक शिकून भायर सरल्या उपरांत एक तर नोकरी दितलें वा स्वताचो वेवसाय करून पोट भरपाक मजत करतलें. हे नदरेन फुडल्या 3 वर्सांत गोंयचे शिक्षणीक वेवस्थेन म्हत्वाचे बदल घडोवन हाडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलां. म्हापशेच्या ज्ञानप्रसारक मंडळाचे नवे इमारतीच्या उक्तावणाचो सुवाळो आनी 111वो वर्सुकी दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. ताचे बरोबर थळावो आमदार जोशुआ डिसोजा, दयानंद सोपटे, विनोद पालयेकार, ग्लेन टिकलो, सुरेंद्र शिरसाट, शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकार आनी श्रीकृष्ण पोकळे हजर आशिल्ले. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियाना अंतर्गत MHRDन ही नवी इमारत पुरस्कृत केल्या. जसे बदलता तशें एड्युकेशन सिस्टमीन बदलप अत्यंत गरजेचें आसा. जर बदलना आसत तेच BA, तेच BCom, तेच MCom, तेच रडगाणें सुरू आसा. काही कोर्सीस रिप्लेस करपाची गरज आसा, काही कोर्सीस स्किल एड्युकेशन हाडपाची गरज आसा. ताणें प्रसादान सांगलें सायकोमेट्रीक टेस्ट गरज आसा अत्यंत. म्हाका दिसता ती 10वी लेवलाचेर जावपाक जाय, 12वी लेवलाचेर जावपाक जाय. हाज्या फुडें सरकार त्या गोश्टीची दखल घेतलो आनी डेफिनेटली आमी त्या दृश्टीन पावल मारपाची गरज आसा. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें दिता बट ताका जाय तें ताच्या तकलेंत कितें आसा जर एड्युकेशन ताका आमी दिवपाक शकले ना जाल्यार ताका कितलोय जरी एड्युकेशन शिकयलो आसत म्हणून तर लॉ ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत पिवनाच्या पोस्टाक एप्लाय करता. ही परिस्थिती जी आसा ही परिस्थिती क्रिएट जाता ही हाज्या फुडें जावची न्ही. एड्युकेशन सिस्टम आमूलाग्र बदल जे आसा हे फुडल्या काही 3 वर्सांनी तुमकां डेफिनेटली दिसून येतले. आमकां अशा पद्दतीचें एड्युकेशन सिस्टम जी तयार करपाक जाय की तो भायर सरल्या उपरांत आयदर ताका नोकरी मेळपाक जाय अदरवायज ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. पियोवन वाहनां चलोवप्यांचेर सरकाराची खर नदर आसा. लोकांनी कायदो हातात घेवचो न्हय. पर्यटकांच्यो गाडयो फोडल्यो, कोणाक बडयले जाल्यार ताचे व्हिडिओ व्हायरल जातात आनी तातूंतल्यान गोंयची इमेज इबाडटा. खणबंदीचो परिणाम सध्या आमी भोगतात. पर्यटनाचेर असल्या गजालींचो परिणाम जावचो ना हाची गोंयकारांनी जतनाय घेवची असो उलोय दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार मारलो. पळयात. ड्रंक अँड ड्रायव्ह जे आसा पळय ऑलरेडी आमी मॉनिटर करपाक लायल्या. त्या खातीर ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसत किंवा रॅश ड्रायव्हिंग आसत हाचेर सगळ्यांचेर कंट्रोल हाडपा खातीर सरकार पुराय आपले कडेन प्रयत्न करता. थोडोसो संयम बाळगप हाची अत्यंत गरजेचें. हे जेन्ना व्हिडिओ भायर व्हायरल जाता आमी अतिथी देवो भव म्हणटा म्हणजे रॉंग मेसेज जी वता ताची म्हाजी सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा की कोणी खंयसरूय जर कोणी कितें मिस्टेक्स करता आसत जाल्यार ताची कंप्लेन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. गोंयकारांनी कोणीच अशा पद्दतीचो लॉ आनी ऑर्डर हातांत घेवचो न्ही. हाजो इम्पॅक्ट जो आसा लॉंग रन ट्युरिजमाचेर जातलो आनी जशें आमकां इम्पॅक्ट आयज मायनिंगेचे भोगपाचे पडल्या ते इन लॉंग रन ट्युरिजमाचेर भोगचे पडचे न्ही. हाज्या खातीर म्हाजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा केन्नाच कायदो आपल्या हातांत घेवचो न्ही.
म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. गोंयचें विधानसभा अधिवेशन 15 जुलैच्यान सुरू जातलें. काँग्रेसीन सरकाराक चारूय वटेंतल्यान घेरपाची तयारी चलयल्या. काँग्रेस विधानसभेत घुवळी वखदां, खण, CRZ, कोळसो प्रदूषण ते भायर दरेका मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आवाज काडटली. सरकारान दरेका मतदारसंघाची उदरगती खातीर 28 कोटी रुपया दिता म्हणून सांगिल्ले, पूण ताचें फुडें कांयच जालें ना अशें विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार म्हणटा. जे सगळे म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जे कोणाचे इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंटाचे किंवा आनी कसले क्वेश्चन आसता ते प्रत्येक लोक आमदार घालतलेच, पण जे गोंयचे प्रश्न आसात, जे मोठे इश्यू आसात, त्या इश्यूआ बद्दल आमी सगळ्यांचे कॉमन क्वेश्चन आमी घालतले, जेणे करून एकय विशय चुकपा जायना, एकय जो सब्जेक्ट आहा तो डिस्कशना येनासतना उरपा जायना. टॅक्सीवाल्यांचे प्रस्न जाणा जावन घेवपा खातीर काँग्रेस खाजगी टॅक्सीवाल्या कडेन चर्चा करतली. आमचे तारवटी भावांचं आमी एक रेजोल्युशन मूव केल्लें आमच्या सगळ्या आमदारांच्या वतीन की तांकां पेन्शन जे तांकां 2,500 मेळटात ते 5,000 करचे म्हणून. भायर वचून काम केले उपरांत बोटीचेर ते हांगा पयशे धाडप, फॅमिलीक हें करप, तातूंतल्यान आमचो खऱ्या अर्थान एम्प्लॉयमेंट हें जालो, जे आमचो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोड आसता तो काही प्रमाणात कमी जाल्लो. जी रिक्वेस्ट आसली आनी ती जेन्युइन रिक्वेस्ट आसली आनी सरकारान मानूनय घेतलेली की 2,500 वयल्यान आमी 5,000 करतले. ठराव पास जाल्लो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. जिओ मोबायल कंपनीन मयेच्या कांय वाठारांनी जमनी पोंदच्यान केबल व्हेल्यात. पावसान केबल पुरयल्ल्या सरांतली माती व्हांवून वचपाक लागल्या. त्या सुवातांचेर आतां अपघात जावंक लागल्यात. जिओ मोबायल कंपनीन परत येवन पळोवणी करची असो मयेचो उपसरपंच विश्वास चोडणकारान उलो मारला. जाल्यार पंचायत सचिवान तांचेर कारवाय करची अशी मागणी फुडें आयल्या. अर्दवाडो तिस्का सावन ते गांवकर वाड्या मेरेन, जाल्यार चिमूल वाड्या सावन ते पैरा प्रभागात रस्त्या कुशीच्या गटारांनी कोयर सांठोवन रावला. कांय कडेन गटारांच नात, जाल्यार जायते कडेन तांचेर लादयो घातिल्ल्यो दिश्टी पडनात. ताका लागून पावसांत रस्त्या वयल्यान व्हाळ व्हांवतना दिश्टी पडटात. वाहन चलोवप्यांक प्रवास करप धोकादायक जाला. पंचायतीन पावसाळ्या आदल्या कामा कडेन पुरायेन आड नदर केल्ल्याचे आरोप जातात. आतां पावस पडपाक स्टार्ट जाल्लो आसा आनी रस्त्याच्या तेकोनूच सामके अशी रस्तो आसल्या कारणान तेंच्यांनी तेका गटार मारल्या, हे ड्रेनेज मारल्या आनी केबल घातल्या आनी रस्तो अरुंद आहा आनी आतां गाडयांक त्रास जाता. आज त्या दिवसा हांगासर आमच्या गांवकर्डा जवाहर बर्वेच्या घरा कडेन एक गाडी गेली, तेज्या फुडल्या वटेन चिमूलवाडा म्हणटा पळय थंय एक गाडी गेली. म्हाका तेंच्यांनी ऑर्डरूय दाखयल्ली PWDची, तांकां दिल्लें आहा तेंच्यांनी ते ड्रेनेज मारल्या पुरल्या उपरांत ताका सोलिंग करून ताका PCC घालून ते आसा तशें काम आहा तें पूर्वप्रताचेर हाडपाचें अशें तेजेर एक्चुअली ते ऑर्डरीचेर हांवें स्वता वाचलेलें, पण तशें तेंच्यांनी कांयच करूंक आयज ते केबल घातल्या आनी गेल्या की तेंच्यांनी तेजें इन्स्पेक्शन करचें आनी जी गटारान जी माती गेल्या आनी लोकांक तेजो त्रास जाता हो त्रास तेंच्यांनी पयस करचो. जर एक ट्रक कोणाचो तरी भितर गेल्लो आसा आनी हें सगळें जें आसा पळय हें फाटल्या दिसांनी हांगासर जिओचें काम चलतालें, केबल घालपाचें काम चलतालें आनी आमी त्या वेळाचेर तांकां विचारलें तुमकां परमिशन कोणाचें आसा काय म्हणून, जाल्यार ते सांगताले आमकां सगळ्यांची परमिशनां आसात म्हणून. आनी तेंच्यांनी हे जे ही गटरां जेंच्यांनी केबल जो घातला हे नेमको गटराचेर घातलेलो, गटरां तेंच्यांनी खणलेली आसा आनी ह्या गटरांनी भितर केबल घालून ती माती तशीच दवरलेली आसा आनी ताका लागून ही गटरां जी आसा ही सगळी तुंबलेली आसा आनी हेजो सगळो भार जो आसा हो सगळो पंचायतीचेर पडलेलो आसा. पंचायत सेक्रेटरी जो आसा हितून हे लक्ष घालचें आनी जें कितें हें इल्लीगल जिओवाल्यांनी केल्लेलें आसा तेंचेर ताबडतोब कारवाय करची. एप्रील म्हयन्यांत जिओ मोबायल कंपनीन ह्या गटारांतल्यान केबल व्हेल्ले, पूण ते व्हरतना गटारां परतून वेवस्थीत पुरोवंक नात. लोकांच्या दारांतल्यान केबल व्हरतना ते सुवातेर शिमिटाच्यो लादयो घालपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण तशेंच जाल्लें दिसना. केबल घातल्या उपरांत बेश्टी माती उडोवन कामगार गेले. पंचायतीन लक्ष दिलें ना. आतां पावसांत लोकांक ताचो त्रास जावंक लागला. पावसांत चिखल जाल्ल्यान ह्या गटारांत गाडयो रावंपाक लागल्यात. गांवकर वाडो आनी चिमूल वाड्या मदीं जाल्यार गटारूच बांदूंक ना. जी पावसा पयलीं कामां सुरू जावंक जाय आसलेली ती अजुनूय आमचे मये पंचायतीन सुरू करूंक ना. हांगरसून पैरा पर्यंत पळोवंक वचत जाल्यार खंयचीच कामां तेंच्यांनी गटाराचें काम करूंक ना. तितून करून आमचे मयेचे जे बर्वेच्या घराक समोरचे गटर आसा पळय ते 2 वर्सां जाल्यार हांव तेंच्या फाटल्यान लागला, जाल्यार अजुनूय तेंच्यांनी ते गटराचें काम हातीन घेवंक ना. विचारलेले फावट पंच म्हाका सांगता की घातला, बरोवन दिला, फुडें धाडला. हांव सुद्दां वचून थंय चवकशी करून येयलें जाल्यार म्हाका सांगलें तेंच्यांनी आतां सद्या फंड ना म्हणून आमचे कडेन. हांगा येता दारान येता आमच्या आनी रस्त्याच्या सायडीक तेंचे उसोन दवरला पळय ते गटारान पाणी वचना सगळें ते सायडीचें उदक हांगा येता अशें येता आनी आमच्या दारान भरता. आमच्या घरा पर्यंत अशें
पायऱ्यांचे वयर चडटा उदक आमी गाडयो हाडपाच्यो कश्यो हे जाता पूण आमी पंचायती सुद्दां सांगलें अशें हें जाता म्हणून आमकां त्रास जाता पंचायतीन करून दिता म्हणून सांगलें आजून इतके दीस जाले तांकां पत्तो ना. मयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.